नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. येता त्या 2 म्हयन्यां भितर वीज खात्यांतली रिक्त पदां भरपाची प्रक्रिया जातली सुरू. वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी विधानसभेत दिली म्हायती. एकूण विद्यार्थी महाविद्यालयात शिक्षण प्रवेशापासून जावचो न्हय, वंचित मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज पुण्यात लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारान केले सन्मानीत. पुण्यात प्रधानमंत्र्यांनी दाखयलो मेट्रो ट्रेनीक 5वो बावटो. महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या शहापूर भागात पुराचे बांदकाम सुरू असताना काल मध्यानरात्री क्रेन कोसळून जाल्ल्या दुर्घटनेत 17 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 3 जाण जाले जखमी. फोंड्या फर्मागुडीचेर गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या कॅम्पसात उबारिल्ल्या सौर उर्जा हवामान आनी हवेचो दर्जो निरीक्षण केंद्राचे जाल्ले उक्तावण. भारत आनी वेस्ट इंडीज हांचे मदलो तिसरो मर्यादीत षटकांचो खेळ जातलो त्रिनिदाद हांगा. 3 सामन्याचे माळेंत दोनूय पंगडांनी जिखला 1-1 सामनो. आता खबरो विस्तारान. आयज विधानसभेचे कामकाज सुरू जाल्या उपरांत मणिपूर विशयावेल्यान परतून विधानसभेत विरोधी 7 आमदारांनी बोवाळ करपाचो यत्न केलो. मणिपुरांत जाल्ल्या हिंसक घडणुकेचेर चर्चा करून परवानगी दिवची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सभाघरांत केली. काल निलंबित केल्ल्या 7 आमदारांक आयज 0 वरांत उपरांत येवपाक सभापती तवडकार हांणी काल सांजे उसरा अनुमती दिल्ली. ते प्रमाण आयज 0 वरांत विरोधी 7 आमदारांनी काळे कपडे घालून मणिपूर मुद्द्याचेर कामकाज आडोवपाचो यत्न केलो. मात सभापतींनी न्हयकार दिवन ह्या विशयाचेर खासगी थाराव मांडचो अशी सुचोवणी केली. विरोधी आमदार सभापतीच्या आसना मुखार येवन आग्रो धरपाक लागले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ह्या विशयाचेर भासाभास करपाक असहमती दाखयली. मात त्याच बोवाळान सभापतींनी 0 वरांचे कामकाज रेटून मुखार व्हेले. विरोधी आमदारांनी हो विषय दुसऱ्या पद्धतीन मांडचो अशें सूचित केले. प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन जे तुवें डिसअलाव केले ते लिस्ट करचे म्हणून. आतां स्पीकर सर, yesterday the Supreme Court of India has taken serious cognizance of what is happening in Manipur. Speaker sir, do we want to repeat this in Goa? It looks like this government is not serious. Speaker sir, opposition leader, एक मिनिट बसा, बसून घ्या. क्लियर करपाक बसून घ्या. सांगा. opposition leader बसून घ्या. Let chief minister say ना हांव बसना. Speaker sir, काल आम्ही सांगला तुमका तुमचं प्रायव्हेट मेंबर डेट असा त्या दिसाक तुम्ही रेज करू येता, त्या अलाव करपाचे ना अलाव करपाचे, पण तो त्या दिसाची तुम्ही करून तुम्ही जेन्ना त्यांनी म्हटला की सुप्रीम कोर्टान हाजो कॉग्निजन्स घेतला, माझे म्हणते ताका कितें जर डिस्कशन करपाचें आसा तुमच्या फॉयरान तांच्यांनी आफून हाडून तुमच्या वांगडा पयलीं डिस्कस करचें. हावजाचो टायम असो वेस्ट करचो न्ही. हावजाचो टायम आमकां बरबाद करचो न्ही, वेळ वाया घालोवचो न्ही. आमकां अश्युरन्स तुम्ही दिलो. मिस्टर चंद्रकांत शेट्टे. नवीन शिक्षणीक धोरण 2020 आपणावपी गोंय हे देशातले पयले राज्य जावन आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. पुरवणी मागणेवेल्या चर्चेक जाप दितना मुखेलमंत्री काल सांजे विधानसभेत उलयताले. कारापूर सरवण हांगचे विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमीक विद्यालय सगळ्या साधन सुविधांनी युक्त आशिल्ले देशातले एकमेव विद्यालय आसा अशें सांगून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकाराची शिक्षण विशयक धोरणां स्पश्ट केली. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हे सुरू करपी गोंय हे पयले राज्य आसा. फ्रॉम द फावंडेशन कोर्स टू हायर एड्युकेशन पर्यंत ह्या सगळ्या बाबतींत गोंय 1 नंबराचेर फुडें आसा. फावंडेशन कोर्सांतल्यो ट्रेनिंग आसतल्यो फॉर द अंगणवाडी वर्कर्स, फॉर द प्री प्रायमरी टीचर, मास्टर ट्रेनर आनी ट्रेनर्स हे सिलेक्ट करून मास्टर ट्रेनरांनी ट्रेनिंग जी आसा ही ट्रेनरांक दिली आनी ट्रेनर जे आसा हे तालुका लेवलाचेर ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात जाल्ली आसा. इट वील कंटिन्यू प्रोसेस. बट ओनू स्पीकर सर, जे कोण एडेड आनी गव्हर्मेंट
हितून NEP 2020 सुरू करपाक सोदता तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें आनी NEP 2020 सुरू करचें हें आमी स्पीकर सर डिक्लेरूय केलां आनी ताज्या प्रमाणे खुबशे जाणांनी NEP 2020 आपल्या इन्स्टिट्युशनान सुरू करपाक सुरवात केला. गव्हर्मेंटानूय बी स्पीकर सर बेजिकली हाच्या खातीर बुक्स लागना, ताच्या खातीर बुक्स फक्त टिचरांक लागता, भुरग्यांक लागना. म्हणून आमी तो तकलेंतलो कन्सेप्ट काडून घेवपाक जाय, कारण 3 ते 5 वर्सां ह्या भुरग्यांच्या मदीं 3 ते 4, 4 ते 5 2 वर्सांच्या मदीं म्हणजे आमी पळयता की प्रॅक्टिकली म्हणजे तांकां खेळाच्या माध्यमांतल्यान बाकी एनवायरमेंटाच्या बरोबर बाकी सगळ्यो ज्यो क्रिएटीव एक्टिविटीज आसा ताच्या माध्यमांतल्यान शिकोवपाचो प्रयत्न हो गव्हर्मेंटा कडल्यान NEP 2020च्या वतीन जातलो. येता त्या 2 महिन्यां भितर वीज खात्यांतली रिक्त पदां भरपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशी माहिती वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी विधानसभेत दिली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री ढवळीकर जाप दिताले. 35 असिस्टंट इंजिनियर इन इलेक्ट्रिकल वेकन आसा. कित्याक वेकन आसा? एक्झिक्युटीव इंजिनियराचे आमी सगळ्या प्रमोशनां दिली, त्या खातीर 35 वेकन जाले. त्यानंतर असिस्टंट इंजिनियर सिव्हिलान 1 वेकन जालो आनी जवळ जवळ 36 असिस्टंट इंजिनियराचे पोस्ट वेकन जाले. फाटल्या फावटी जवळ जवळ 80 जुनियर इंजिनियर ऑलरेडी फाटल्या टर्मा भरल्या. त्यानंतर इलेक्शन आयल्या आनी जेन्ना फुडले भरपाक जाय आशिल्ले सादारण 80च्या वयर पोस्ट जुनियर इंजिनियराचे वेकन आसा. म्हणजे हे 59 आनी 35 जर आमी असिस्टंट इंजिनियराचे धरले जाल्यार जवळ जवळ 90 पोस्ट जुनियर इंजिनियराचे इन इलेक्ट्रिकल वेकन आसा. आतां 8 दिसांत हांव हें प्रमोशन करता आनी आतां GPSCच्या ह्याच्या प्रमाणे एडॉक प्रमोशन्स आर नॉट टू बी मेड. आमी उरले ते पोस्ट भरपा खातीर एडवर्टायजमेंट दितले आनी इट वील बी GSSC म्हणजे गोवा स्टेट कमिशन आसा ताजे मार्फत हे पोस्ट भरले गेले वतले. जे तुमी लायनमॅनाचो काडलो एसिस्टंट लायनमॅन आनी लायनमॅन हेल्पर सादारण 700 पोस्ट हे सगळे मेळून वेकन आसा. ग्रह आधार येवजणेचो लाव घेवपी बायलेचेर दुर्दैवान विडो पेन्शन घेवपाची वेळ आयली जाल्यार ज्यो आडखळी निर्माण जाता त्यो पयस करपा खातीर बाल कल्याण आनी समाज कल्याण खात्यान समन्वय राखपा खातीर मार्ग काडटले अशी जाप समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली. आमदार गणेश गांवकार हांणी हे विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो. राज्यात सध्या 1,40,000 लाभार्थी ग्रह आधार येवजणेचो लाव घेता अशी माहिती तांणी जापेन दिली. ग्रह आधार घेवपी महिलेचो जर हजबंड जर अकस्मात एक्सपायर जाता जाल्यार ताका खूब त्रास जाता आनी शी इज एंटायटल फॉर 2,500 विडो जाल्ले कारणान आनी ती 1,500 मेळटा. आनी ती जेन्ना एप्लाय करता तेन्ना आमी सांगता तांकां क्लोज कर ती पयलींची आनी ह्या प्रोसेसान भितर शी इज नॉट नायदर गेटींग ग्रह आधार फॉर सम टायम नॉर हर एप्लिकेशन इज सँक्शन्ड फॉर दीस. आमची जी विधवा महिला आसा आनी तिचे घरान भितर जर शेवटचे भुरगे 18 वर्सांच्या सकयले आसा एक खंयचेय भुरगे जाल्यार शी इज एंटायटल्ड टू गेट 1,500 फ्रॉम गृह आधार आनी 2,500 फ्रॉम DSS. माध्यमीक परीक्षा उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक महाविद्यालयान शिक्षण घेवपा खातीर कसलीच आडमेळ येवंक जायना. एकूय विद्यार्थी प्रवेशा वचून वंचीत रावपाक जायना हे खातीर सरकार जतनाय घेता अशी गवाय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हांणी ह्या विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो ताका मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. एट प्रेजेंट एकूय भुरगो हो खंयच्याच कोर्साक एडमिशन घेयनासतना उरना. आर्ट, सायन्स, कॉमर्स, ऑफिस मॅनेजमेंट, फॅशन डिझायनींग, हेल्थ केअर अशा अजूनही वॉकेशनल स्ट्रिमी आनीक त्या खातीर सगळ्या भुरग्यांक एडमिशन 100% मेळटा. दुसरी गजाल ताणें जें सांगलें थोड्या जाणांक म्हणलो कुंकळे वयचें पडटा किंवा थोड्या जाणांक कुंकळे बी सालसेत तालुक्यानूच पडटा, कुंकळे भायर पडना. आनी म्हाका दिसना की हार्डली कोणूय केप्यां वयता. केप्यां तर कोणाक वयचेंच पडचें ना कारण इतक्यो सालसेतीनूच तुज्या सालसेत तालुक्यानूच इतक्यो हाय सेकंडरी आसा. ती स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमी आनीकूय सांगलां की तेंच्यांनी ITएक सुद्दां एडमिशन घेतल्यार जाता. ITएकच्यान डिप्लोमाक वचपाचो आमी ओपन जें आहा पळय न्हू तें ओपन दवरलां. स्पीकर सर इवन दो म्हाका दिसता आतां वॉकेशनल स्ट्रिमी इतक्यो आसा तांकां वर्टिकल मोबिलिटी म्हणजे वॉकेशनल स्ट्रिमीन घेतल्या उपरांत सुद्दां तांकां BA, BCom, BSc हे कोर्सीस करपाक मेळटा. आनी स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू आवर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 BWOC
आमी नवीन सुरू करता. इट इज अ बॅचलर इन वोकेशनल सायन्स. म्हणून ज्यांच्यांनी वोकेशनल स्ट्रिमी 4 काय 5 तरेच्यो आसा, त्या 5 तरेच्या वोकेशनल स्ट्रिमींक आमची पूर्ण स्ट्रेंथ भरलेली ना. पूर्ण स्ट्रेंथ वयल्यान तेचर स्ट्रेंथ कमी आसा, तांकांय बी बॅचलर इन वोकेशनल सायन्स किंवा बॅचलर इन वोकेशनल वेगवेगळे कोर्सीस हांकांय घेवन वर्टिकली मोबिलिटी दिल्ल्या कारणान तांचें ग्रॅज्युएशन हे 100% कंप्लीट जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका आयज पुण्यात लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारान सन्मानित केले. पुणेरी पगडीत लोकमान्य टिळक वापरताले तसले उपकरणे, मानपत्र, चषक आणि 1 लाख रुपया रोख अशे पुरस्काराचे स्वरूप आसा. पुण्याच्या SP महाविद्यालयात ही कार्यावळ जाली. पुण्यात पावतकच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरवेक दगडूशेठ गणपतीच्या देवळाक वचून गणपती बाप्पाची पूजा केली. उपरांत तांकां परशुराम भाऊ महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर खासा कार्यावळीन लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयलो. ह्या कार्यावळीन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे फुडारी शरद पवार हाचे सयत मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, आदले केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले. माथे के तिलक है, साथ ही अन्ना भाव ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वह अप्रतिम है, असाधारण है. भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है. तिलक जी के समय और उनके बाद की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी घटनाएं और आंदोलन हुए, उस दौर में जो भी क्रांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप सब पर थी, हर जगह थी. इसलिए खुद अंग्रेजों को भी तिलक जी को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहना पड़ा था. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शिवाजीनगरातल्या पुलीस संचलन मैदानाचेर जाल्ल्या जाहीर कार्यावळीन पुणे मेट्रोक 5वो बावटो दाखयलो. 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क था. इसमें से भी अधिकतर दिल्ली NCR में था. अब देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है. इसके अलावा 1000 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन के लिए काम भी चल रहा है. 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था. आज देश के 20 शहरों में मेट्रो नेटवर्क संचालित है. खेरीज प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेन उबारिल्ल्या सुमार 4000 घरांचे लोकार्पण केले. यावेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की बाळ गंगाधर टिळक हे देशाच्या माथ्यावयली टिकली आसा. ते भारताचे खऱ्या अर्थान निर्माते आसा. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर तांणी आपली जीण अर्पीत केली. समाजाक एकठांय हाडपा खातीर तांणी गणेशोत्सवाक सुरवात केली हे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है. जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है. हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है. मणिपुरात जाल्ल्या हिंसेच्या प्रश्नावेल्यान आयज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बोवाळ जाल्ल्या कारणान लोकसभेची बसका 2 वरांचेर जाल्यार राज्यसभेची बसका 12 वरांचेर स्थगीत केली.
लोकसभेत कामकाज सुरू जातकच काँग्रेस, DMK, जनता दल, युनायटेड आणि हेर विपक्षी खासदारांनी सभापती सामकार येऊन सरकारा आड नारेबाजी सुरू केली. या वांगड्यांनी प्रधानमंत्र्यांनी ह्या विषयाचेर भाष्य करचे अशी मागणी केली. हो बोवाळ चालू असताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी कामकाज चालू असताना वांगड्यांनी बोवाळ करचो न्हय असो उलो विपक्षी खासदारांक मारलो, पूण तांचो कांयच फायदो जावंक ना. शेवटाक लोकसभा अध्यक्षांनी दनपार 2 वरां मेरेन संसद स्थगीत केली. राज्यसभेतूय सभापती जगदीप धनखड हांणी खासदारांक सहकार्य करपाचो उलो मारलो. काँग्रेस, DMK, TMC, RJD आणि हेर विपक्षी सदस्यांनी मणिपूर मुद्द्याचेर नियम 267 खाला भासाभास करपाची मागणी केली. सभापतींनी सांगलें की नियम 176 खाला थोड्या काळा खातीर भासाभास करपाक परवानगी दिल्या. परत खासदारांनी बोवाळ केल्ल्या कारणान ही बसका 12 वरां मेरेन स्थगीत करची पडली. महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या शहापूर भागात समृद्धी महामार्गाच्या 3ऱ्या पांवड्यावेल्या पुलाचे बांदकाम सुरू असताना काल मध्यान राती क्रेन कोसळून जाल्ल्या दुर्घटनेन 17 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 3 जाण जखमी जाल्यात. कांय जाण ढिगाऱ्या सकयल अडकून पडला असो आदमास आसा. ह्या घडणुकेची माहिती मेळटकच शहापूर पुलिसांनी घडणूक थळाचेर धांव घेवन मजत कार्याक सुरवात केली. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळाच्या 2 पंगड घडणूक सुवातेचेर हजर जाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख्ख परगटायलां. मरण आयिल्ल्यांच्या लागींच्यांक पंतप्रधान निधींतल्यान 2 लाख रुपया जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयाची मजत जाहीर केल्या. 3 इंजर्ड थे और 3 को लाइव ट्रेस किया गया था. टोटल 26 हो गए थे और इसके अलावा भी अब 3 का मिसिंग होने का बताया जा रहा है, तो उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है. रियर एडमिरल अजय दी थिओफिलस हांणी आयज फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग गोवा पदाचो ताबो INS हंसा हांच्या जाल्ल्या एका परेड कार्यावळीन स्विकारलो. आदले अधिकारी रियर एडमिरल विक्रम मेनन हांणी तांकां अधिकार पदाची सुत्रां सुपूर्द केली. अजय डी थिओफिलस हे नावीक दळांत 1 जुलय 1991 वर्सा रुजू जाल्ले. तांची निवड पायलट कोर्सा खातीर जाल्ली. आपले प्रशिक्षण पुराय करतकच ते फायटर स्ट्रिमान भरती जावन तांणी MiG-29K, MiG-21 किरण, HPT-32 आणि सी हॅरियर ही विमानां त्यांनी चलयल्ली. G20 एम्पावर शिखर परिशद आयज गुजरातान गांधीनगरात सुरू जाली. केंद्रीय भायला आणि उदरगत मंत्री स्मृती इराणी हांणी त्या तेंगशी परिशदेचे उक्तावण केले. हे कार्यावळीन उलयतना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी सांगलें की भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळान ल्हान आणि मध्यम मळावेल्या संस्थांक G20 सशक्तीकरणाच्या मळार पयलेच खेपे सुवात मेळ्ळ्या. भारतान आर्थीक मळार क्रांती घडत आसा. भारतीय अर्थव्यवस्थेत बायलांचे खूप योगदान आसा. खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसर. इधर चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे DD नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम. लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. हरियाणा मेवात वाठारांत धार्मीक यात्रेक लागून हिंसा जाली. नुहांत सोमारा जाल्ल्या हिंसे उपरांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. ह्या फाटभुंयेर नुह, गुरुग्राम, पलवल आनी फरीदाबादांत शिक्षण संस्थानां बंद दवरलीं. तशेंच नुह जिल्ल्यांत 2 दीस कर्फ्यू आसतलो. बुधवार मेरेन मोबायल आनी इंटरनेट सेवा बंद दवरल्या. आतां मेरेन सुमार 70 जाणांक अटक जाल्या आनी सुमार 44 लोकांक FIR दाखल जाल्या. ह्या हिंसक घडणुकेक लागून आतां मेरेन सुमार 5 जाणांक मरण आयलां. और रूम में कर्फ्यू लगा दिया गया है. सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स
वहाँ मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले जी। पीस कमेटी में दोनों समुदाय के लोग हैं, उनकी हमने बैठक की है और उन्होंने सहमति जताई है कि आपसी सौहार्द भी बना करके रखेंगे और कोई भी सिचुएशन को आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं जाने देंगे। 31 लोगों के नाम जो है उनके द्वारा दिए गए हैं और इसकी रोजाना बैठक की जाएगी। अभी प्रशासन भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन अंतरिक्षांत धाडिल्ल्या महत्वाकांक्षी चंद्रयानान चंद्राचे कक्षेत प्रवेश केलो। चंद्रयानान पृथ्वीच्या कक्षेत आपल्यो फेरयो पुराय करून ताणें आतां चंद्राचे दिकेन वचपाक लागला। आतां फुडल्या पावंड्यार ते थेट चंद्राचेर पावतले। हे यान थारायिल्ल्या प्रमाण 23 ऑगस्टाक चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर देंवोवपा खातीर प्रयत्न चल्ल्यात अशें इस्रोन सांगलां। लँडर चंद्राचेर यशस्वीरित्या वचप हो जो चंद्रयानाचो मुखेल उद्देश आसा हे इस्रोन स्पश्ट केलें। गोंय विधानसभेचे कामकाज पळोवपाक दिव्यांगांक मेळचे म्हूण गोंय सरकारान विधानसभेच्या प्रांगणात व्हीलचेअर आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात। कांय दिसां फाटीं दिव्यांग भुरगीं विधानसभेचें कामकाज पळोवंक आयिल्लीं, पूण तांकां सोपणा वयल्यान भितर सरप शक्य जावंक नाशिल्ल्या कारणान गोंय सरकारान ह्यो सुविधा तांकां उपलब्ध करून दिल्या। विधानसभेचे सभापती तवडकार हांणी सांगलें की विधानसभेचें कामकाज दर एकल्याक पळोवंक मेळचें हे खातीर सरकारान हें पावल उखल्लां। हांची विधानसभेक बसपाची किंवा विधानसभा पळोवपाची संदी दिवची अशा प्रकारचे प्रस्ताव मागणी तांणी म्हजे समोर दवरली आणि तो प्रस्ताव हांवें मानून घेतलो। म्हाका दिसता ज्या प्रमाणे आज आमच्या विधानसभेक विद्यार्थी येतात, ज्या प्रमाणे हांगा समाजातले वेगवेगळ्या घटक येतात आणि आज तशाच प्रकारे दिव्यांग सुद्दां जे आसा तांकां इजिली विधानसभा पळोवपाचें कामकाज पळोवपाची ती संदी मेळची आणि आज प्रत्यक्ष तो दीस आयिल्लो आसा। त्यामुळे म्हणजे हाजे फुडें म्हणजे समाजाचो खंयचोच फ्रॅक्शन जो आसा विधानसभेचें कामकाज पळयनासतना किंवा ह्या डेमोक्रेसीक पार्टिसिपेट जायनासतना अशा प्रकारची फोंड्या वर्मागुडीचेर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसांत सौर उर्जा, हवामान आनी हवेचो दर्जो निरीक्षण केंद्र उबारिल्लें आसा, ताचें आयज उक्तावण जालें। हे कार्यावळीक IITचे संचालक BK मिश्रा, श्रीमती परामिता सेन, नील फिलिप, शरद सिन्हा आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना नील फिलिप हांणी सांगलें हे केंद्र हवामानाचें निरीक्षण करपाक एकदम उपयुक्त आसा आनी हातूंत आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर केला। Many different locations before we can accurately predict the weather is going to happen the next day or the next hours. So the more stations we install and have the data coming in, we can get better predictions of the information, and weather is a very important parameter for many of us in the world. We have installed, we hope to get again weather data like temperature, humidity, rainfall, solar radiation, is it sunny or not, UV index tells you if it's going to be good to, if it's safe to be outside. I mean, we have an app on a cell phone that can tell you when, based on the weather conditions, you should stay inside, you should come outside. It gives you a lot of information as well. And we also have an air quality monitor as well, so you can tell air quality, and that will also give you some indication where you should be inside or you're outside when it's too high. हवामान बदल हो आता संवसारीक प्रश्न जाला। हवामानाचेर नियंत्रण दवरपाचो यत्न जावंक जाय। या केंद्रावेल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीचो उपेग आनी हवामानाचो अदमास लावपा खातीर उपेगी पडटलो अशें श्रीमती सेन हांणी सांगलें। Where every country is coming together, every academic institutions, they are coming together in combating climate change. So this is an example of one such project. We got the grant from, it's an American state diplomacy grant. We got it from Consulate General of Mumbai. We are collaborating with IIT Goa with this project, and importance definitely because we need data to establish climate change. We have satellite data at a macro scale. We have in situ data definitely in different areas of Goa. This is one such effort where we will have the data which will be collected from this campus, and it will be a
student-oriented project. We'll try to implement this. It will be a student ownership, faculty ownership. We'll try to implement this in classroom. And along with this weather and air quality monitoring station, we also have backpack weather station where they can have micro level data also at a very micro scale. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसं विसव. नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत मुई नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियान सलाम हिंदुस्तान वी आर इंडिया The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. भारत आनी वेस्ट इंडीज हांचे मदलो तिसरो मर्यादीत षटकांचो खेळ त्रिनिदाद हांगा जातलो. 3 सामन्याचे माळेन दोनूय पंगडांनी एक सामनो जिखला. दोनूय देशां मदली 20 षटकांच्या सामन्याची माळ बिरेस्तारच्यान सुरू जावपाची आसा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24°C इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. येता त्या 2 म्हयन्यां भितर वीज खात्यांतली रिक्त पदां भरपाची प्रक्रिया जातली सुरू. वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी विधानसभेत दिली म्हायती. एकूय विद्यार्थी महाविद्यालयान शिक्षण प्रवेशा पासून वंचीत रावचो ना, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज पुण्यात लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारान केले सन्मानीत. पुण्यात प्रधानमंत्र्यांनी दाखयलो मेट्रो ट्रेनीक 5वो बावटो. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सुमार 4000 घरांचे केले लोकार्पण. महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या शहापूर भागात पुलाचे बांदकाम सुरू असताना काल मध्यानराती क्रेन कोसळून जाल्ल्या दुर्घटनेत 17 जाणांक मरण आयले जाल्यार 3 जाण जाले जखमी. फोंड्या फर्मागुडीचेर गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या कॅम्पसात उबारिल्ल्या सौर उर्जा हवामान आनी हवेचो दर्जो निरीक्षण केंद्राचे जाले उक्तावण. भारत आनी वेस्ट इंडीज हांचे मदलो तिसरो मर्यादीत षटकांचो खेळ जातलो. त्रिनिदाद हांगा 3 सामन्याच्या माळेन दोनूय पंगडांनी जिखला एक सामनो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार. Thank you.